मंगळारा सकाळी परवरी गिरीच्या एका घरान एक ट्रक घुसलो। अपघाता उपरांत ड्रायव्हर आणि क्लीनर दोघी पळून गेले। कसली जीवित हानी जाली ना, तरी घरातल्या वस्तूंचे बरेच लुकसाण जाला। ड्रायव्हर आणि क्लीनराक म्हापशे पोलिसांनी ताब्यात घेतल्यात। मंगळारा सकाळी 8ची ही घडणूक। शशिकांत आणि शशिकांती नायक हे जोडपे कसले तरी कामानिमतान घराबाहेर सरिल्ले। तितल्यान AP02X6228 नंबराचो ट्रक त्यांच्या घरान घुसलो। घराचेर ट्रक ठोकल्या उपरांत ड्रायव्हर थंयच ट्रक सोडून पळून गेलो। पण म्हापसा पोलिसांक कळीत केल्या उपरांत पोलिसांनी तांकां सोदून काडले आणि रोखडेच ताब्यात घेतले। सकाळी 8क भायर सरलो आमी, जाल्यार मागीर घरान गेलो आनी घरानसून येता म्हणसर हांगासर फास्ट गाडी येयली आनी पाळले टाम करून, आनी ते ड्रायव्हर पळाले, ड्रायव्हर आनी क्लिंडर पळाला आनी मागीर ताका धरून हाडले तेंच्यांनी। मागीर आमी पुलिसांक फोन केलो, पुलीस येयले आनी कितें बरयले, कागद काडले आनी ते गेले पुलिशेन तांकां घेवन गेले। कितें कितें नुकसान घरान आमच्या सामान आसा, सगळं टीव्ही आहा, आयदनां आहा, काय काय भरलेलं आहा सामान तिथं। गोवा 365 खातीर म्हापशेच्यान संदीप कामुलकार।